Today is the feast of a young woman of the early church who dedicated herself to a life of virginity. She remained steadfast to her vow and her faith, even during terrible tortures and in the face of death. Hello, this is Father Kubicki, and as I was thinking about Saint Agatha today, it occurred to me how much we need such a courageous witness today in our world, because our world sees sex only in terms of pleasure. Last April, when Pope Benedict visited the U.S., he told our bishops about the need to teach the true meaning of human sexuality. Here's what he said. Children deserve to grow up in a healthy understanding of sexuality and its proper place in human relationships. They should be spared the degrading manifestations and the crude manipulation of sexuality so prevalent today. They have a right to be educated in authentic moral values rooted in the dignity of the human person. What does it mean to speak of child protection when pornography and violence can be viewed in so many homes through media widely available today? We need to reassess urgently the values underpinning society so that a sound moral formation can be offered to young people and adults alike. All have a part to play in this task. Indeed, every member of society can contribute to this moral renewal and benefit from it. Truly caring about young people and the future of our civilization means recognizing our responsibility to promote and live by the authentic moral values which alone enable the human person to flourish. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार खेरीत भाशेन आमी जेजूच्या काळजाक हो दीस भेटयता आनी आमचें जण एकटेचें जिवीत जेजूच्या काळजाक भेटयता. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या फ्लोरिना मिस्किता हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ले जुआंव कामील फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत आमी भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया गॅबी वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तेच बरोबर आयज इनेस आनी पास्कुआल आमच्या फादर पिटराची आवय बापूय तांच्या लग्नाचो दीस तांचेय पासत मागुया तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत मागुया. हेर आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून शेतकामती जे दुसऱ्यांक जेवण दितात तेच आतां उपाशी पडलेले आसात दिल्ली कित्याक आमचो सरकार तांकां बरे भाशेन आजून लेखिना. कितें भाशेन ह्या शेतकामत्यां पासत मागुया आमच्या सरकाराक फावो तें मोन दी म्हूण मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकां पासत मागुया. तशेंच आमचो आदलो पादविगार फादर नोनाथ आरावज जो 2002 वर्साक ते 2009 वर्स पासून आमचे एफीर गोजीन आसलो तो कालच्या दिसाक सोंपून गेला. ताच्याय गोराब्या पासत आनी ताच्या ओतम्या पासतूय आमी मागुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो देवाचो मोग वो क्रिस्ताचो मोग आमच्या काळजान जरी तर आसा जाल्यार स्वता पासत आमी उबी रावता आनी जेजू सदांच तोच उत्ता काल आयज फाल्यां जेजू तोच आनी ताचे पासत आमी जेन्ना जीव दिवंक पासून तयार आसा तेन्ना आमी रोक्त साक्षी जाता. आयज बागेवन आगताचोय उगडास आमी करता जी आंकवार आनी रोक्त साक्षी जाल्यार तिचेय देवा लागीं विनोदी करात म्हण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रोक्त साक्षीपणाचो मुकुट जोडूंक तुज्या असोक्त भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुजे आंकवारी बागयोंत आगाताचो आमी आज वार्षिक समारंभ करता. कोश्टा आडपडींचेर जैत व्हरून आनी निश्कळंकपण सांबाळून मोरो पर्यान खऱ्या भावार्थान ती थीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विणवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूं आनी शेवट पर्यान तुका विस्वाशी रावून तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकांय कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. हेब्रिवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाची भाव भयण कशीं मोगान जियेयात. वाटसुरांक बिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नकळो जावनूय देवाच्या दुतांक आपल्या घरान घेवन तांचो परामोस केलो. कैदी जाल्ल्या बरोबर तुमी कैदी जाल्ल्या भाशेन बोणकोणीन आसलेल्यांचो उगडास करात आनी पिडापीड संस्थात तांचो उगडास करात, कित्याक तांचे भाशेन तुमी आजून संवसारांत आसात. सगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नांची बाज कोत नासतना सांबाळची, कित्याक पोजड्यांची आनी पोरद्वारांची देव नीत करतलो. तुमची चाल इमटेपणांची जावची न्हय आनी तुमचे कडेन आसा कितें आसा तितल्यानूच तुमी दादोशी जावचीं, कित्याक देवान आमकां सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तर आमी विस्वासान म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हज्या पक्षाक आसा. तर कसली भिरांत? मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? तुमकां देवाचें उतर परगट केलां त्या तुमच्या वडिलांचो उगडास करात. ते कशे जियेले आनी वावुरले ते नियाळात आनी तांच्या भावार्थाची देख घेयात. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदां काल तोच. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. जाबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जाबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जाबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. केदीं लॉस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं, म्हजें काळीज गोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो.
जाबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. तुवें आपल्या माटवान म्हज्या आकांताच्या दिसाक तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तोंबूंत म्हाका लिपयतलो, कोडपाचेर म्हाका उखलून दवरतलो. जाबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. तुज्याच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ लिपूं नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जाबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गार Hallelujah, 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 hallelujah. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजूचें नांव गाजतालें देखून हेरोद उपराजाकूय ताची खबर पावली. कांय जाणां म्हणत स्नान दाता जुआंव मेल्ल्यांतलो जिवन जाला देखून हाचे लागीं विजमितां जातात. पूण दुसरी म्हणत तो एलिजा. आनिकूय हेर म्हणत तो एक प्रवाद्यांतलो एकलो. तें आयकून हेरोदीन म्हळें, हांवें गोमटी कातरूंक लायलोलो जुआंव तोच मेल्ल्यांतलो जिवन जाला. तर हेरोदियस नांवाची आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुआंवांक धरलोलो आनी खडे सांकडी बांदून बणकणीन घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियेसीच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणा जावन हेरोद जुआंवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसतना बरी एक संद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियसीची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताची सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हळें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो, म्हजे राजवटकेचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान दाता जुआंवाचें शींस माग. वेगी वेगी भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान दाता जुआंवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाभरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे भिडेक पडोन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआंवाचें शींस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बणकणींत
ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी एके समाधीन निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. जुआंव बावतिस्त भावा भयणीनो, ताची खबर आमी जायते फावटी आयकल्या. रोग साक्षी तो आनी रोगत वारोवपाक कित्याक पडलें? स्वता पासत उबो रावलो. हेंय आमी जायते फावटी नियाळ्ळां. स्वता पासत उबो रावलो म्हणटा तेन्ना कसले स्वता पासत जुआंव बावतिस्त उबो रावलो हाचेर एक नदर मारुया. आमी आयकलां सुरवात जाली कित्याक हेरोद आपल्या भावाचे बायलेक हेरोदियेसीक आपणाची बायल करून घेता. म्हणजे पातो घडये तिचे सुरोपायेक बुल्लो, घडये ती ताचे गिरेस्कायेक बुल्ली. आनी कशेय भाशेन हेरोदियस जी फिलिपा लागीं लग्न जाल्ली म्हणजे हेरोदाच्या भावा कडेन, ती हेरोदा बराबर रावंक लागली. आनी हें पातोक आनी हेंच पातोक जें लग्नाचेर आड वेता. एके भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान जशें हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमी आयकलां, लग्नाची बाज पवित्र सांबाळची. पोर्दुवाऱ्यांक देव बेगीन बोगशिना, तांची नीत करतलो. लग्न जिवितान जें कितें तांणी पातक केल्लें ताचे विशीं जुआंव बावतिस्त आपलो निशेध मारता, स्वता पासत वावुरता. आयच्या काळार जरी तर आमी असलेंच करता जाल्यार म्हणटाले दॅट इज पर्सनल लायफ. तो राजा तो व्हडलो मनीस, ताचे लागीं दुडू आसा, तो कितें करता तें आमकां पडलेलें ना. आयज जायते फावटी आमचे जे वडील आसात तांचे विशीं आमी जायते फावटी म्हणटा तांचें पर्सनल लायफ कितें आसूं आनी तांच्या तोंडार मारूंक आमकां जायते फावटी वायट दिसता, कित्याक ती पर्सनल लायफ. पूण पर्सनल लायफ जेन्ना लग्न जिविताचेर आड वेता, आयच्या वयल्या वाचपान तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान हो संदेश आमकां सरळ मेळटा. जेन्ना आमची पर्सनल लायफ लग्न जिविताचेर, घोराब्याच्या जिविताचेर आड वेता, तेन्ना हें असलें लिपलोलें जिवीत ताची टिका करपाकूच गरज, सोत तोंडार सांगूकूच गरज. जीं कोण असले वायटान आसात तांकां निटायेर घालपाकूच गरज. हें आमकां आयचें देवाचें उतर दाखयता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. हें वायट जें आसा लग्न जिविताचेंच न्हय, आयज तें सगळेंच वायट जायते तरेचें आसा. म्हणजे जें कितें देवान आमकां पवित्र सांबाळूंक आपयल्लें आसात आनी ह्या पासत आपलो एकलोच पूत आमचे पासत दिला, हेंच जायते फावटी आमी मनशांक, बो करून आमी क्रिस्तांव मनशांक अशीं जायते फावटी विसरलेलीं आसा. म्हाका कित्याक पडलां असलें जिवीत जाल्लें आसा. वो जायते फावटी आमचेंच जण एकल्याचें जिवीत दुबावाचें कशें जाल्लें आसा. जायते फावटी आमचेंच जिवीत आसा तें पळोवन दुसऱ्यांक आनी कितें सांगतलो असलें जाल्लें आसा. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. देवाच्या उतरान जो संदेश आमकां मेळटा, स्वता पासत उबी रावूंक, निर्मळपण सांबाळूंक, आयची बागयोंत आगाता खेरीत भाशेन आपलें आंकवारपण सांबाळटा आनीक रोग साक्षी कशी मरता देवाच्या मोगा. असली कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी आमच्या जिवितांतलें असलें कितें वायट आसा जाल्यार, जावं आमच्या चिंतनांनी वा आमच्या उतरांनी वा आमच्या आवंड्यांनी, आमी हें वायट सोडून दिवंक आनी बरें आसा तें धरूंक देवाची कृपा मागुया. Niguno somor pita, amchi mona somor moya, atmi kudo doyar kota, gaza amchi doyar koya, yadmi dakaros bejoita, ami amchi jin bejoya.
te Bogdan marunk pragi sonia Kristalokat miłączat आमच्या आत्म्यांका दोस्कोल्या एकूण समोर पिता आमची मना समोर पळया आत्मीक उदो तयार कोता खालसाय आमची तयार कोरया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा गावात सर्वेस्फूर्त मानून घेऊ सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटलेली ही देणी पवित्र कर आगाता तुजे भक्तिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जैत वेलें त्याच मोगान आमचींय काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया बोय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणांच्या देवा सर्व काळी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आगता तुजी रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे पर्यंत तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोडली तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो घोट पर घोटुया सुम्याचे सुवारी उंडो खाता आनी एकाशी पियेता तितलेच पावती तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजू पासत स्वता पासत आपलें रगत वारूंक तयार आसात ती सुभागी. आमकां जण एकल्याक जुवां बावतिस्ता सारकें आनी बागयोन आगाता सारकें काळीज दी म्हूण मागुया. बराबर जेजूचे केल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोती आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावंक केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. So
થાય 더디다로 솔기우도 시순디로 헛명고타이 더디더로 예예 지수 페기도예 엇모두가 기우크라우타 예예 지수 페기도예 엇모두가 기우크라우타. जाका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें म्हणटा सुमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, आगाता तुझे पागयोंत रोख साक्षिणी तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नान जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आयज सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराची भोसवण जातली. तुमकां कोणाक येवपाची खुशी आसा तुमी येवूं येता. एक चोत्राय धरची. डेली मिसाक जरी तर तुमी कोणूय वाचप करूंक सोदता जाल्यार साक्रिस्तीच्या भायर बूक दवरलेलो आसा थंयसर तुमचीं नांवां बरोवचीं मुखार सरचें वाचपाक करपाक. तशेंच आमचो आदलो पादविकार फादर नोनाथ आरावज हो सोंपून गेल्लो आसा. आयज लोटलेत सकाळीं 10 वाजता ताचो इंतेर जातलो. आमचे फिरगोजेन आमी फुडल्या सुमानान ताची पासत खेरीत मीस करतले. आयतारा दीस हाचे विशीं आमी कळोवणी करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्यार तुजो खुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्यार तुजो खुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता आपलो जीव खऱ्यांनीच तो जाचनाक ओगनायता. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता आपलो जीव खऱ्यांनीच तो जाचनाक ओगनायता. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्यार तुजो खुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्यार तुजो खुरीस